प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथवाचो 18वो विसवोर, वोड 21 ते माथवाचो 19वो विसवोर, वोड 1. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. तेन्ना ताचें सोरशें वचून पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या कितले पावटी म्हजे पेल्यान म्हजे चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका असो जबाब दिलो, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. हे पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब थाऱ्यार घालूंक सोदतो कोण एका पाशा पोरी सोर्गीचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंतांचे वरिश्ठ रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें. देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक सोय ताचे लागीं असले नासले तितलेय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताचे दोनयान हुकूम घालो. म्हणटोच तो खोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां अशें म्हणून तो चाकर ताचे पांयां पडलो. त्या चाकराचे चुरचुरे धरून ते दोनयान ताका सोडलो आनी ते रीणय ताका बक्षिले. हो चाकर भायर गेले उपरांत ताका फकत 100 हलके दिनार देवो आसलोलो एक वांगडी चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीत पर्यंत ताणें त्या वांगड्या चाकराक बोडखणीत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे हेर वांगडी चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कुडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें तुजें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या वांगड्या चाकराची दया दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरी जावन ताणें सगलें आपलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोजोबांच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या पेल्याक काळजान थावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. हो उपदेश दिल्या उपरांत जेजू गालिलिया सोडून गेलो आनी जॉर्दानाच्या पोलतोडी जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो. पुष्कळ लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनी थंय ताणें तांकां बरी केली. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी आयज कितें आयकता? जेजू एक शिकोण दिता, भोगसणें दिवंक जाय तें, भोगसणें दिवपाच्या वयर तो एक शिकोण दिता. आनी ती शिकोण दिवपाक ओ ती सजमणी दिवपाक तो एक वोपार घालता. पूण ही वोपार कित्याक घालता? कित्याक पेद्रू जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, जेजू, हांवें म्हज्या शेजाऱ्याक म्हजे भाव भयणांक जी म्हाका अपमान केला ताका हांवें 7 पावटी दिवंक जाय, हांवें ताका 7 पावटी भोगसूंक जाय. आनी पेद्रू सजमल्लो की जेन्ना तो कोणाक 7 पावटी भोगशितलो म्हणून तो एकदम एका व्हडल्या काळजाचो मनीस आसतलो म्हणून तो सजमल्लो. पूण जेजू कितें म्हणटा तांकां? 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. भाव भयणींनो, 70 पावटी 7 एका दिसान कोणाक भोगसुपाक खरेंच एक देवाची कृपा जाय, देवाचो पवित्र आत्मो जाय. कित्याक आमच्या मनशापणान आमकां कोणाकूच भोगसूंक जायना. आमी केन्ना एका मनशाक कोणें आमकां अपमान केला, कोणें वायट केलां, आमकां भोगसुपाक इतले त्रास जाता. आनी भाव भयणींनो, जो मनीस जेजूक आपलो सोमी आनी धोनी मानता, जो मनीस जेजूक सोमी धोनी मानून ताका आतां ताचे भितर आत्मो, पवित्र आत्मो येता आनी आतां ताची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता, त्याच मनशाक आतां भोगसणें दिवपाक आवड जायना, सोंपें जाता. आनी भाव भयणींनो, आमच्या मनशापणान आमकां आमच्या भाव भयणांक, आमच्या फॅमिली मनशांक भोगसणें दिवपाक एकदम आवड. दुस्मानाचें सोड, पूण जेन्ना आमी खरेंच एक नो हिरोसना जाता, आमी खरेंच आमच्या जेजूक आमचो सोमी धोनी मानून घेता, आतां आमकां पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी आमचे भितर तो जियेता, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता.
आतां पवित्र आत्मा आमकां तो मोग दिता देवाचो, ती सजमणी दिता देवाच्या मोगाची, ते बोगसणे दिवपाचें आमकां ती ती धीर दिता, ती शक्ती दिता, ती कुरपा दिता. आनी भाव भयणीनो, जो मनीस दुसऱ्याचो मोग करता तो दुसऱ्या मनशांक बोगसणें दिता. आयकात बरे भाशेन. आमचे कडेन एक आमी म्हणटा मोडचे म्हणटा आमी न्ही, मोडचेक एके वाटेन एक कॉयन म्हणटात ते भाशेन, एके वाटेन हेड्स म्हणटात, दुसरे वाटेन टेल्स म्हणटात. पूण जेन्ना आमी कोणाचो मोग करता आमी तांकां बोगसणें दिता. हो कोण मनीस ना जो म्हणटा दुसऱ्याचो मोग करता, म्हणटात हांव तुजो मोग करता पूण बोगसणें दिना. तो फोटींग, तो एकदम फोटींग. कित्याक जो मनीस दुसऱ्याचो मोग करता तो मनीस दुसऱ्यांक बोगसणें दिता. पूण भाव भयण कितें घडटा, आमी उतरांनी सगल्यांक म्हणटा हांव तुजो मोग करता, आय लव यू म्हणटा, पूण आमच्यो कन्यो ज्यो आसात ह्यो दुसरोच आसता. आनी जेन्ना आमी खरेंच मनशाक पळोवंक सोदता की खरेंच देवाचो मनीस म्हणून तो, त्या देवाच्या मनशाक केन्ना खरेंच आमी देवाचो मनीस म्हणून मानून घेवंक पावता, जेन्ना ताका आमी दुखयता आनी तो मनीस तरी आमकां आमचो मोग करता, आमकां बोगसणें दिवपाक तयार आहा, त्याच मनशाक आमी देवाचो मनीस म्हणटा. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार, आमी देवाच्या उतर पोरगोट करूंक जाय, ही खबर सगल्यांक दिवंक जाय की जेजून आमचो इतलो मोग केला. आमी सगल्यांक सांगूंक जाय की हे जो मोग आमी अगापे लाव जो आसा हे बोगसणें दिवपाचें बरोबर आसता. अगापे लाव, देवाचो मोग आनी हे बोगसणें दिवपाचें काम एकूच आसता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार आसा तेन्नाच की आमच्यान दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक जाता, आमच्या दुस्मानाचो पासून आमच्यान मोग करूंक जाता. आनी आयज कितें घडटा, जेन्ना ही जेजू ओपार दिता, तो म्हणटा एकलो राजा आसलो, ताज्या राजांतलो एक मनीस आसलो, ताणें खूब पयशे ताजे घेतलेले. पूण जेन्ना ताका पयशे दिवंक जायनासले, त्या राजान ताका बोगशिलो आनी ताजें सगळें जें रीण आसलें तें कॅन्सल केलें. त्याचे उपरांत हो मनीस, ज्या मनशाक इतलें रीण फारीक करपाचें तें कॅन्सल केलें, तो भायर वता आनी आतां ताजो एक दुसरो चाकर मेवता ताका. तो मनीस ताका त्या चाकराक जे ताका बक्षीस मेळ्ळें राजाचें, तो दुसरो चाकर ताजे कडसून थोडे पयशे आसले ताका दिवपाचे. पूण ह्या चाकराक जे राजान बोगसणें दिलें, तो दुसऱ्या आपल्या चाकराक तो इतलो त्रास करता आनी ताका बोनकुणीन घालता. आनी राजाक कळटा, तो म्हणटा त्या चाकराक, तुका हांवें बोगशिलो, इतलें तुजें रीण आसलें तुका बोगशिलो आनी तुवें तुज्या चाकराक बोगशीक ना जावंक जाय आसलें, तुवें कित्याक बोगसूंक ना. आनी ताका काडटा आनी बोनकुणीन घालता आनी ताजें सारकें फेस जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की जेजून आमकां खुर्सार आमकां बोगसणें दिलां, आमची सगळीं पातकां ताणें घेतलीं, ताणें आमचो जागो घेतलो खुर्सार, ताणें आपलें रगत वारयलें जें आमचें रगत वारोंक जाय आसलें तें, आनी आमकां आमच्या पातकांचें बोगसणें दिलें, आमकां आतां देवाची भुरगीं केलीं. आनी खरेंच आमी ताजें सत मानता, खरेंच आमी जेन्ना देवान आमकां बोगसणें दिलां ताजेर आमकां ती सजमणी मेवता. आमी आतां दुसऱ्यांक ही बोगसणें दिवपाक, आमचो दुस्मानाचो पर्यान मोग करपाक आमी आतां फुडें सरता. कित्याक हो मोग आमचे भितर आहा, ही सजमणी आमकां भितर आहा, आमच्या काळजान, आमच्या मनान, की जेजून आमकां इतलें बोगसणें दिलां म्हणून. देखून भाव भयणीनो, जें बोगसणें आमकां देवान दिलां तेच बोगसण्यान आमी दुसऱ्याचो मोग, दुसऱ्यांक बोगसणें दिवपाक आमी फुडें सरता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी फकत आयकलें आनी ताजेर कसलोच नियाळ करूंक ना, आमच्या मनाची नोरसळणी करूंक ना, कसलोच फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी हें उतर घेता, आमच्या मनाची नोरसळणी करता आनी आमी ही सजमणी घेवन की देवान आमकां इतलें बोगसणें दिलां, इतलो आमचो मोग केला, आमचो जागो ताणें खुर्सार घेतला जेजू वरवीं, आतां आमी जें आमी भोगूंक पावता ह्या संवसारान, ताजे उपरांत सासणाच्या हें आमकां सजमणी मेवल्या उपरांत आमी दुसऱ्यांक आमी बोगसणें दिवंक पावता, आमच्या दुस्मानाचो पासून आमी मोग करूंक पावता. आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, हें खरेंच उतर दिसपट्ट्या जिवीन आमी सारुया, हें पाळुया आनी खरेंच आमी देवाची भुरगीं म्हणून हें जिवीत आमी फुडें सरपाक आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजून तुमकां सगल्यांक आमच्या सोम्या जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडेता.